नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. आपल्याक जाय तेच करपाची एका व्यक्तीची रिमोट कंट्रोलान हुकुमशाही गोंयकारांक परवडपाची ना. बारीक सारीक लोकांचो काँग्रेसीकच विचार. राहुल गांधीची म्हापशा बोडगिणी सभा. गोंयांत मायनिंग मेसा कारणीभूत पर्रीकार. एनसीपी इलेक्शना उपरांत खंयचेच परिस्थितीक बीजेपीक सपोर्ट करची ना. बीजेपी सत्तेर येवची ना. शरद पवार उलयलो. ऑफशोर ऑनशोर कसिनोची लायसनां रद्द. भिकारी मुक्त पणजी. मळा लेक सांतिनेज नाल्यांचे सोबितीकरण. क्लीन पणजी ग्रीन पणजी. दोतोर केतनाचो जाहीरनामो. पयशे घेयात मात मत बीजेपीकूच मारात. पर्रीकाराचो स्टेटमेंट गोवा फॉरवर्डान पावयलो इलेक्शन कमिशना कडेन. केजरीवाला भशेन पर्रीकाराचेर एक्शन. आप म्हणटा FIR घालप चूक. आनी फट चलची ना. लेट्स टॉक इशू. वेकअप गोवा आनी मिशन गोवा फेसबुक पेजीचेर इलेक्शन कमिशनाची एक्शन. परमिशन नासतना राजकीय प्रचार. केस सायबर सेला. आपल्याक जाय तेच करपाची बीजेपीची विचारसरणी गोंयकारांक परवडपाची ना. एखादो व्यक्ती दिल्लींतल्यान रिमोट कंट्रोलान हुकुमशाहीन गोंय चलोवंक शकना. काँग्रेसीन 60% नवे चेहरे दिल्यात. काँग्रेसूच भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दितली. बोडगिणीचे सभेत राहुलान प्रधानमंत्री मोदीच्या कांपाला वयले भाशणाचो पंचनामो केलो. 10वी फेल भुरग्यांक गोंयांक सरकारी नोकरी ना म्हूण काँग्रेस इश्यू तापयता. भावी प्रधानमंत्री म्हूण बोडगिणी काँग्रेसीन राहुल गांधीचो जय जयकार केलो. यहां बड़े बड़े वायदे किए. मोदी जी आए, कहा कि मैं गोवा को बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, रोजगार दिलवा दूंगा. अलग 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 वायदे किए. 50,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की थी. 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात की. उसके बाद कहते हैं 50,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे और फिर कहते हैं देखो 10वीं पास अगर तुम नहीं हो तो तुम युवा ही नहीं हो, तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे. आज हिंदुस्तान में एक व्यक्ति का राज है और आपका जो स्टेट है वो गोवा से नहीं चलता है, वो रिमोट कंट्रोल से चलता है, दिल्ली से चलता है. रियलिटी है. और जो मोदी जी चाहते हैं, जो दिल्ली में आपके मंत्री चाहते हैं, वो गोवा में होता है. गोवा में जो सरकार बनेगी वो आप सबकी बनेगी. वो किसी एक व्यक्ति की नहीं बनेगी, वो रिमोट कंट्रोल की नहीं बनेगी. वो गोवा के हर व्यक्ति की होगी, हर युवा की होगी. किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए बीजेपी और आरएसएस के पास कोई समय नहीं है. हम सरकार चलाएंगे तो पहले नंबर पे गोवा के कमजोर लोग, गरीब लोग होंगे. और हमारा पूरा का पूरा काम किसानों को, मजदूरों को, छोटे लैंड ओनर्स को मदद करने का होगा. हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें सब लोग, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर व्यापार के लोग एक साथ मिलकर गोवा को बदलें. ऐसी हम सरकार गोवा को देंगे. गोंयांत मायनिंग मेसा कारणीभूत पर्रीकार. एनसीपी इलेक्शना उपरांत खंयचेच परिस्थितीक बीजेपीक सपोर्ट करची ना आनी बीजेपी परत सत्तेर येवचीय ना. गोंयचे टुरिजमाची वाट लागल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मुखेली शरद पवार पणजी मिडिया कडेन नोटबंदीचेरूय उलयलो. पवार गोंयांत एनसीपीच्यो सभा घेता. This time we are contesting about 16 seats, and our efforts are to raise certain state and national issues
and take this opportunity as the election for that purpose. It is about the mining issue, about development issue, about agriculture, about improvement, infrastructure issues, many other things, like a mining issue. In fact, we feel that then Chief Minister Mr. Parrikar is responsible for this entire episode. He has taken certain decision. I don't know the reason behind that. It was also followed by Congress minister in Union government. Jayanti Natarajan was there at that time. But that has affected severely sizable section which was working in the mine sector. Now, for instance, BJP's manifesto, I was there watching today. They said that we have given trust for employment. In fact, that one decision of banning currency has affected severely on employment sector. If BJP gets majority in Goa, and if you have your candidates, will you participate in forming government? No question. You see, firstly, I don't think BJP will get majority. And if in any election, other party than us get majority, we work as an effective opposition. What is that? In democracy, you can work. So here also any chances of making someone confused also by extending. No, here we are absolutely clear about we are not going to associate with BJP and these forces. ऑफशोर आणि ऑनशोर कसिनोची लायसन्स रद्द करतले. भिकारी मुक्त पणजी, रायबंदरा आणि पणजी ॲक्वॅटिक थेरपी सेंटरां, मळा लेक आणि सांतिनेज नाल्याचें नितळ करून सोबितीकरण. क्लीन पणजी, ग्रीन पणजी जाहीरनामो गोवा सुरक्षा मंचाचे दोतोर केतन भाटीकारान रिलीज केलो. स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू रायबंदर. पणजे बरोबर ताका एक कंपॅरिजन जावंक जाय. रायबंदराचें डेव्हलपमेंट कांय जावना. सो त्या पाराचेर आमी हेल्थ एम्प्लॉयमेंट स्किम्सूय ते घालतले आनी हेल्थाचे एक आमी डिपार्टमेंट रायबंदरा चालू करतले. स्पोर्ट्स आनी फिटनसाचेर हांव पर्सनल लक्ष दवरतलो. पणजे स्पोर्ट्स गेम्स, वॉटर स्पोर्ट्स विल बी डेव्हलप्ड फॉर ऑल यूथ एंड टुरिस्ट. एक इंटरनॅशनल टुरिजम आनी पणजे एक आसा एक एक्वॅटीक थेरपी. आनी उदक म्हाका दिसता गोंयांत खूब फेमस आसा आमचें. सो एक कंप्लीट एक इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो एक्वॅटीक थेरपी हो सेंटर स्पेशल चिल्ड्रन्सा खातीर. ओबिसिटी जे प्रॉब्लेम्स जातात, आर्थरायटीस जे प्रॉब्लेम जातात हाच्या खातीर पणजे आनी रायबंदरा हो आमचो एक स्पेशल एक्वॅटीक थेरपी सेंटर चालू जातलो. जो म्हाका दिसता गोंयांत खंयच ना, तो म्हणजे क्लिनिकान आसा. तो पणजे एक कंप्लीट एक्वॅटीक थेरपी सेंटर जातलो. पयलीं मांडवीच्यान कॅसिनोज भायर काडपाक जाय म्हाका. पणजे हांव आतां पणजेचें उलयतां. पयलीं म्हाका मांडवीच्यान भायर काडपाक जाय. जर रायबंदराच्यान येता ते शिफ्ट जावंक शकता जाल्यार पणजेच्यानय ते वतले. फ्रॉम माध्यम इन्स्ट्रक्शन टू कॅसिनोज आमी मनोहर बायबर भोंवल्या. आमी कॅसिनो काढा म्हणून सांगून नाशिल्लो. इट वॉज श्री मनोहर पर्रीकर हू टोल्ड रिमूव कॅसिनोज और हम अंदर घुसके उसको निकालेंगे म्हणून. कोणूच भितर सोदूना आनी 4 हाडले. पयशे घेयात मात मत बीजेपीकूच मारात म्हूण पर्रीकाराच्या वादग्रस्त स्टेटमेंटाचें प्रकरण इलेक्शन कमिशना कडेन पावलां. केजरीवालाचेर घेतले तशीच एक्शन गोवा फॉरवर्ड पर्रीकाराचेर मागता. पर्रीकारान आयतारा मेरशे वक्तव्य केल्लें. आप म्हणटा असल्याच वक्तव्या खातीर केजरीवालाचेर FIR घालप बरोबर न्ही. इलेक्शन कमिशनान कांय फेसबूक पेजींचेरय एक्शन घेतल्या. रक्षा मंत्र्याच्या मेर्शेच्या वक्तव्या आड व्हिडिओ घेऊन गोवा फॉरवर्ड वेचणूक आयोगामेरेन पावलो. Yes, today we have got an email complaint from Mr. Durgadas Kamath of Goa Forward Party. So we are awaiting the report of the district election officer in this regard. Actually, it's a video. They have attached a video in Konkani. So then they will verify from the field exactly detailed video report along with the proper transcript. वेचणूक आयोग व्हिडिओ तपासून कंपनीचेर निर्णय घेतले. जाल्यार आप मात पर्रीकाराच्या वक्तव्या आड उलोवंक ना. आप म्हणटा वेचणूक आयोगान असल्याच वक्तव्या खातीर अरविंद केजरीवाला आड घाल्लो FIR रद्द करचो. We are basically saying that the EC has faltered in ordering an FIR against Arvind Kejriwal because what Arvind Kejriwal has said is nothing wrong. We have said this time and time again.
now that videos of Manohar Parrikar having said the same thing has come, I think the Election Commission of India should seek permission of the PMO to file an FIR against Manohar Parrikar as well. To file FIR against... We are not demanding. We are not demanding at all. In other sense, you are saying that FIR against Kejriwal was wrong. Exactly, that is what we are saying. इतले मजगती फट चलची ना लेट्स टॉक इशू वेकअप गोवा आणि मिशन गोवा ह्या फेसबुक पेजींचेर परमिशन नासतना प्रचार करतात म्हणून इलेक्शन कमिशनान सायबर सेलाक एक्शन घेवंक सांगल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.